आता कुत्रे जे एकदम एग्रेसीव जाले सामके रागान लोकां फाटल्यान धांवतात, तांकां घास मारतात आनी पयरचो जो प्रकार पळयला ते बायलेचे फोटो पसून पळयले जाल्यार आमकां म्हणजे थरथरो येता आंगार अशे तरेन तिका चाबला. तेच सपोज एक धाकटे भुरगे आसले जाल्यार एक कितें मोठे अनर्थ जावपाचो अशें आमकां दिसून येता. म्हाका आनी एक मुद्दम ही गोश्ट एक सांगून दिसता आनी जाचेर आमकां सगळ्यान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा ती थोडे लोक मांस हाडून म्हणजे रॉ मांस बाजारांतले हाडून ते कुत्र्यांक पब्लीक प्लेसिसांचेर घालतात. ही एक खूब वायट गोश्ट आसता. अशें आमकां 2-3 लोक कोण आसा ते आयडेंटिफाय जाला. तुमकां याद आसतली वास्को सिटीनूय बी हांव जेन्ना कावन्सिलर पसून आशिल्लो एक मनीस डेली मांसाचे म्हणजे रॉ मांस शिजयल्ले पसून मांस न्ही रॉ मांस हाडून रस्त्यार उडयतालो आनी ते कुत्रे खाताले. आनी अशें रॉ मांस जेन्ना तूं कुत्र्यांक खावयता तेन्ना खंय तरी तांकां ती एक एग्रेसीव बिहेवियर तांचे भितर येता. लोकांक कुत्र्यांक खंय वाडप इज नॉट बॅड, हांव वायट म्हणना, पूण ते पब्लीक प्लेसार तुमी करचें न्ही. तुमकां दिसता सपोज कुत्र्यांचे तांकां जेवण दिवपाक जाय जाल्यार मुद्दम तुमी ताका घरा व्हरून नाल्यार पयस खंय तरी एरियान व्हरून बरें शीत कितें अशें दियात. पूण मांस जें उरिल्लें आसता रस्त्यार तुमी चिकन बी कापपी आसता थंय उरिल्लें आसता, ताजी हाडां ताजे पांय तसले घेवन थंय उडोवप आनी हाज्या खातीर ते चड एग्रेसीव जावप म्हाका दिसता हें स्टॉप जावपाक जाय. हांवें पुलिसाक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलें. डेप्युटी कलेक्टरा कडेन हांवें सांगलां की अशी कोणूय उडयता ती दिसली तांकां इमिडिएट अरेस्ट करपाक जाय म्हणून.